सरकार जसे मॅडमीन सांगले अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर चलता. प्रत्येक मनशापर्यंत प्रत्येक योजना पावपाक जाय. जर आमच्यो योजना कागदाचेर आसून स्किमी कागदाचेर आसून तेजो आमकां फायदो ना म्हणून हांवें म्हटलें चुकून एखाद्या मनशाक जर टॉयलेट मेळूंक ना, चुकून एखाद्या मनशाच्या घरांत जर नळ पावूंक ना आसत जाल्यार तुमची आमदार तितकी सक्षम रित्या काम करता. वेळ पडला जाल्यार स्वताचोय पदरमोड करून घेवपाची तिची कापासात आसा आनी ती दिता. हे आनी हे कित्याक तर हे खास करून आमी म्हणटा की महिला भगिनी खातीर आसा. आमच्या सरकारान अशा पद्दतीच्यो बेजीक गरजो दिता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशाचो विकास आनी मनशाचो विकास म्हणटा आसतना शिक्षणा पासून तो सोशल वेलफेरा पर्यंत. आमी शिक्षण जेन्ना म्हणटा तेन्ना एखादो जर 10वी फेल जावन तो घरा कडेन उरता आसत जाल्यार ताजेय बी करियर घडपाक जाय आनी ताजें करियर घडपाक जाय म्हणून आयटीआंतल्यान आमी नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. हांव आयज कित्याक म्हणटा की मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्रीचे आमी उल्लेख करतात आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे उल्लेख करतात कारण काम करपाक सोंपें नासता. केन्ना केन्ना धडपडचें पडटा, कश्ट करचे पडटा आनी हे कश्ट कित्याक खातीर कारण लोकांची कितें तरी सेवा करपाक म्हणून आमी विधानसभेत पावल्या. आनी आयज आमचे मदीं मुख्यमंत्री मुद्दम आयिल्ले मुद्दम सांगले की आपूण येतलो निश्चित येतलो कारण म्हाका बी पयलीं लोकांकडे काल हांवें फोटो पळयला मुख्यमंत्री दिल्ली आशिल्ले. मागीर म्हाका कळोवन चुकलें की मुख्यमंत्री लेट नायट फ्लायट घेवन येता. कोणी सांगलें 9ची फ्लायट आहा म्हणून आमचो गडबडलो म्हणून मुख्यमंत्री पावतले काय ना पूण मुख्यमंत्री सकाळी फोन केल्यार तेणी सांगलें की आपूण पावला लेट आपूण येतोच म्हणून कार्यक्रमाक. पूण लक्षात एक घ्या गरिबी कितें आहा तें सत्तरीचे जनतेक खबर आहा आनी गरिबी नश्ट करपाक आमी कितें पावला इतल्या वर्सां घेतल्या तें तुमकां खबर आहा. आयज भुरग्यांची आशा वाडल्या, लोकांची आशा वाडल्या आनी लोकांची आशा म्हणून आयज आमच्या मतदारसंघात आमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे सगळ्या गोष्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आमी जे काम करतात जे सर्वोदय ग्रामोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर हो सरकार सदांच काम करता आनी हे अशें अंत्योदय तत्वा पर्यंत ग्रामोदय तत्वा आनी सर्वोदय तत्वा पर्यंत जे आमी काम करता ताच्या खातीर हे जे कितें आमचे मोदीजी कडल्यान जे पाठिंबो मेळटा आमचे केंद्रीय सरकार भाजप सरकारा कडल्यान जो पाठिंबो मेळटा ह्या कारणा खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक गांवागांवान गोंय राज्यान हे वेगळे वेगळे व्हडले व्हडले प्रकल्प जावनी वेगळे वेगळे प्रोग्राम जावनी यशस्वीपणान ते आयोजीत करपाक शकता. आनी तांच्या सहकार्यान आमी आमच्या भागान आमच्या 70 भागान हे सगळे प्रकल्प हाडून आमी तांचो सहकार्य आसा म्हणून आमी हे प्रकल्प तुमचे पर्यंत पावोवपाक शकता. ह्या कारणा खातीर हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी खूब खूब अभिनंदन आनी खूब खूब आभार म्हणजे की तांच्या खातीर हे सगळे प्रकल्प आज आमच्या भागान आयले.